नमस्कार. अप एंड अवे हांगा ह्या म्हज्या अंतरिक्ष मॉड्युलान स्पेसान भितर तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज एक स्पेशल एपिसोड आसा जातून तुमकां थोडे सजेशन्स दितलो हांव तुमची दिवाळी वेकेशन आनी बरी कशी करपाची ताजे बद्दल. आता तुम्ही म्हणटले की अंतरिक्ष हो सायन्साचो प्रोग्राम आसा, हातून दिवाळी वेकेशनाचें आनी कितें काम आसा, पण दिवाळी वेकेशनाक तुमी खंय तरी वतात, बरी सुटी पडल्यो 8 दीस. दीस इज द बेस्ट टायम इन द इयर. ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर खंय तरी भोंवपाक वचपाक आनी सगळी बरी तयारीन आसतात, सुटयो पडटात आनी इट्स अ लॉट ऑफ फन. आनी तुमी विचार करतात एवरी इयर आमी खंय या. हांव तुमकां एक सजेशन दिता, करून पळयात आनी मागीर म्हाका सांगात कशें एन्जॉय केले तुमचे वेकेशन्स. ए सुपर्ब फॅन्टॅस्टीक स्मॅशिंग वन्स इन अ लायफ टायम ऑपॉर्च्युनिटी ऑफ अ हॉलिडे आज तुमकां हांव एक सजेशन दिवपाचो आसा. जस्ट 100 किलोमिटर्स वचुया आनी आमची लायफाची सगळ्यात बेस्ट हॉलिडे आमी एन्जॉय करून येवया. आता तुम्ही विचार करतले 100 किलोमिटर व्हडलें कितें आसा. हांव पणजे आसा हांगा सद्या, आनी 100 किलोमिटर नॉर्थ गेल्यार मालवण आसा, सिंधुदुर्गाचो किल्लो खूब जाणांनी पळयला. 100 किलोमिटर सावथ गेल्यार कारवार आसा, थंय एक बीच आसा आनी व्हडलें कांय ना. सो तुम्ही म्हणटले 100 किलोमिटरान कितें व्हडलो चमत्कार आसा. पण फ्रेंड्स, हांव नॉर्थ आनी सावथ उलयना, हांव अप एंड एबाव जातून हांव आसा थंय उलयतां स्पेस हॉलिडे. फक्त 100 किलोमिटर तुम्ही पृथ्वीच्या वयर गेले जाल्यार आमची अर्थाची जी बॉर्डर आसा जिओ स्पेसाची, कार्बन लायन म्हणटात ती, 100 किलोमिटर्स स्पेस सुरू जाता. हांवें जर तुमकां सांगलें की आतां अवेलेबल आसा हॉलिडेज आनी तुमी वचपाक शकतात, यू कॅन शुअरली गो. तुम्ही सायंटिस्ट एस्ट्रॉनॉट जावपाची गरज ना, तुम्ही सुद्धा स्पेसान वचून एन्जॉय एक हॉलिडे करून येवं शकतात. तर तुम्ही कितें म्हणटले, तुमकां अजाप जातलें. आता स्पेस हॉलिडेची टेक्नॉलॉजी आमचे कडेन अवेलेबल आसा, कॅपॅसिटी अवेलेबल आसा काय तुम्ही पळयात. पण हॉलिडे इन स्पेस आता समकी आमच्या बॉर्डराचेर येवन रावल्या आनी थोडोच तेंप आसा, ओन्ली सम टायम वेन दीस इज गोइंग टू बी अ रियल रियलिटी. Tourism is big business. There's almost nowhere on Earth you can't go. But the ultimate destination may be 100 kilometers above your head. Space tourism visionaries are creating the next generation of holidays that are out of this world. The getaway of the future will be a trip to the stars. The opportunity to rocket far from the Earth. The 21st century spaceman could be you. This could be the ride of your life. सालात नोव्हेंबर 3 हे दिसा रशियन स्पेस डॉग लायका ही स्पेसात गेली. स्पुटनिक 2 हे रशियेचे यान आशिल्लें जातून लायका स्पेसाक पावली. आतां लायका वॉज जस्ट अ स्ट्रे डॉग, रस्त्या वयलो कुत्रो आशिल्लो लायका, ताका बेठो उबारून, ट्रेनिंग बी कांय ना, व्हडलो एस्ट्रॉनॉट नाशिल्लो, जस्ट अ स्ट्रे डॉग मॉस्कोच्या रस्त्यार ताका उबारून स्पेसान धाडलो आनी सक्सेसफुली फॉर द फर्स्ट टायम नोव्हेंबर 3 तारखेक एक वर्ल्ड रेकॉर्ड जालो की फर्स्ट टायम एक लिव्हिंग क्रिचर स्पेसान गेलो, एक जिवंत वस्तू, एक जिवंत जीव स्पेसात गेलो. आनी मनशाक कळ्ळें की आमी स्पेसान वचूंक शकतात. ताजे पयलीं आमचे कडेन टेक्नॉलॉजी नाशिल्ली. लायका परत येतले स्पेसांतल्यान अशी कांय एक्सपेक्टेशन नाशिल्ली आनी ते परतूय येवना. दॅट इज अ सॅड थिंग, नो डावट. परत येवपाक शकले ना, ती टेक्नॉलॉजी तेन्ना नाशिल्ली, ते कुत्र्याचो सर्वायवल तेन्ना एक्सपेक्टेड नाशिल्लो. पण एक एक्सपेरिमेंट म्हणून वेदर लिव्हिंग ऑर्गॅनिजम्स कॅन गो टू स्पेस हे पळोवपा खातीर लायकाक धाडिल्ली अँड दॅट वॉज सक्सेस. आफ्टर दॅट कितले लोक स्पेसात गेल्यात आनी वचून सेफली परत आयल्यात. सो आमी सुद्दां स्पेसान वचपाक शकतात. We carried our lovely space dog down to the capsule and placed her inside. She was groomed for her voyage. We attached the instruments, bid her farewell, and turned away from the launch pad. And didn't look back.
NBC News presents a special report on the Russian launching of a second Earth satellite. And now to guide this report here in New York is NBC News commentator Merrill Muller. Good afternoon. A dog knocked a goat right out of the world's attention today. In a masterpiece of propaganda timing, the Soviet Union announced it had launched Sputnik #2, carrying a live dog. This is reportedly history's first space traveler. Moscow reports this morning that the dog in the new Sputnik is in satisfactory condition, and the Reds hint that she may be parachuted safely back to Earth. Space dog alive well. The red Sputnik. The dog, barking his way around the Earth every 102 minutes, has won Russia new respect. A British editor asked me half-jokingly, how does it feel to be the citizen of a second-rate power? Laika became more famous than any actor or athlete of her time. Oh, they'll pin a red ribbon in his hair. For being the only dog that's been up there. He'll be the talk in every town when that Sputnik comes back down. For he has been the highest in the air. तुम्ही म्हणटले स्पेस फ्लाईट ही ॲक्च्युली एक लॉजिक तातूंत कांय ना. इट इज नॉट अ कॉमन सेन्स थिंग. कोणूय चुकून केन्ना एस्ट्रोनॉट कितें सायन्टिस्ट वतात, आमी आनी स्पेसान कशे वतले? आमी कॉमन मॅन, आमी सादे मनीस, आमकां सायन्साचें कनेक्शन ना. आमी स्पेसान कशे वतले? खूब प्रॉब्लेम आसा स्पेसान, हांव मानतां. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेरी व्हेरी कॉस्टली. इट इज व्हेरी व्हेरी एक्सपेन्सीव. कित्याक? सिंपल, बिकॉज फ्लायट इज एक्सपेन्सीव. एक तुमी सिंपल एग्जाम्पल घेयात. तुम्ही जर गोंयच्यान दुबय वतात किंवा मे बी UK वतात, अमेरिकेक वतात, कितले म्हारग आसता फ्लायट हें तुमकां खबर आसा. फ्लायींग इज व्हेरी एक्सपेन्सीव. आनी तातूंत हे सादी फ्लायट न्ही, ही स्पेसान भितर वचपाची फ्लायट. हाका लिफ्ट ऑफ जाता. एंटायर आमचें विमान जे स्पेसक्राफ्ट आसा, स्पेस कॅप्सूल आसा, ते लिफ्ट ऑफ जाता अगेन्स्ट ग्रॅविटी. सगळ्यांत डिफिकल्ट हे अर्थार आसा जे आमकां हेल्प करता लिव करपाक, आमकां जगपाक आमकां हेल्प करता, जाचे शिवाय आमी जगूं शकनात, तेच आमचे एनिमी जाता स्पेसान, म्हणजे ग्रॅविटी. ग्रॅविटी अशी बांदून दवरता आमकां हे पृथ्वीचेर, हे प्लॅनेटाचेर, की आमी ही ग्रॅविटी एवॉयड करून, ही ग्रॅविटीच्या विरुद्ध वचून स्पेसांत वचूंकूच शकनात. इतली पॉवरफूल आसता ग्रॅविटी. सो आमचे जे यान आसा, जे स्पेसक्राफ्ट आसा, इट हॅज टू गो अगेन्स्ट ग्रॅविटी. इतलो पावर आसपा जाय, इतलो फ्युअल आसपा जाय की पुश करून ग्रॅविटीक ते वयर अंतरिक्षात टेक ऑफ किंवा लीप करपाक जाय. दॅट इज द फर्स्ट थिंग. सेकंडली, स्पेसान तुमी जर गेले जाल्यार तुमकां खंय तरी वचपाक जाय न्ही. यू नीड अ डेस्टिनेशन. कितें तरी आसपाक जाय थंय तुमी वचपाक. बेठे काय तुमी वचून थंय रावचे नात. बिल्डींग आसपाक जाय. दॅट शूड बी अ प्लेस फॉर यू टू स्टे इन स्पेस. आतां दॅट इज द मोस्ट एक्सपेन्सीव थिंग. वचपाकूच कितलें म्हारग हें हांव तुमकां सांगलें. तर वस्तू व्हरपाक, जाका आमी अंतरिक्षात जेन्ना सामान व्हरतात, ताका पेलोड म्हणटात. पेलोड म्हणजे इट इज अ लोड वीच हॅज टू बी पेड व्हेरी हेविली. सो पेलोड एक खिळो, एक लोखणाचो खिळो सुद्दां जर तुमी अंतरिक्षात व्हरतले जाल्यार पृथ्वीर तो ₹1 खिळो आसल्यार तो 1000 किंवा ताच्या चड पडूंक शकता टू टेक टू स्पेस. इतलें एक्सपेन्सीव पडटा सामान पृथ्वी वयल्यान व्हरप आनी स्पेसान बांदप. बिकॉज स्पेसांत कांय इन्फ्रास्ट्रक्चर नासता. आमकां प्रत्येक वस्तू फ्रॉम मायन्यूट टू मायन्यूट स्पेसान व्हरून तयार करचें पडटा. एनवायरमेंट जातून आमी सर्वायव करूंक शकतात. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट ऑफ ऑल, हेल्थ. परत हांवें सांगलां, खुबदां सांगलां आमच्या हेच प्रोग्रामान, की आमचें जें शरीर आसा, ह्युमन बॉडी इज नॉट बिल्ट फॉर वेटलेसनेस अँड झिरो ग्रॅविटी. आमी तातूंत सर्वायवूच करूंक शकनात. एटमॉस्फियर ना, थंय आमचे ऑक्सिजन ना, कांयच ना परिस्थिती जी आमकां जगपाक जाय. सो क्लियरली फ्रेंड्स, स्पेस इज नॉट फॉर अस हें मानलें. तरी पूण आमी स्पेसान कित्याक वचपाचें? ताका एक लॉजीक आसा. तुमी एडवेंचर टुरिजम आयकलां केन्नाय? तुमी पळयलें आसतलें टीव्हीचेर. खुबशे तुमी अटेम्प्टूय केलां आसतलें. जी थ्रील आसा, जी एक एडवेंचर आसा, एक एक्सायटमेंट आसा ऑफ एडवेंचर टुरिजम. व्हाईट वॉटर राफ्टिंग म्हणात, बंगी जंपिंग म्हणात, खूब तरेचे एक्स्ट्रीम फॉर्म्स एडवेंचर टुरिजमाचे आमी करतात आनी आमी ते एन्जॉय करतात. आनी म्हाका तरी दिसता स्पेस इज ऑल्सो वन ऑफ दॅट, की एक एक्स्ट्रीम कंडिशनान जातून एक्च्युअली आमी रावंक शकनात, थंय वचून एक्सपिरियन्स करप कशें आसा लायफ. दॅट इज द बेस्ट थिंग ऑफ स्पेस टुरिजम. टुरिजम म्हणलें की जालेंच. इट इज अ बीग बिजनस. आनी येदो व्हडलो बिजनस आसा की प्रायवेट कंपनीज काय फाटीं रावच्यो नात. खुबश्यो प्रायवेट कंपनीज सुद्दां स्पेसान भितर वचपाक
टुरिस्ट व्हरपाक आतां ऑलरेडी रेडी जाल्ल्यो आसात. आनी बाय 2020 थोडी वर्सां आसात, इट इज एक्सपेक्टेड, एक सेन्सस केला की फक्त $4 मिलियन, लक्षांत दवरात, $4 मिलियन. सो इतले तुमी दिले जाल्यार तुमी स्पेसान एक सुशेगाद एन्जॉयबल हॉलिडे करून येवपाक शकतात. हे ऑलरेडी पृथ्वीचेर कंपनी स्टार्ट जाल्यात. आनी तुमी म्हणटले मातशें म्हारग आसा, आमकां हें परवडना. बट वेट फॉर सम टायम. कॉम्पिटिशन जशें वाडटा, आनी कंपनीज जश्यो ह्या रेसांत भितर येतात, तेन्ना डेफिनेटली कॉस्ट इज कमिंग डावन. लास्ट 5 years आमी कंपेर केले जाल्यार जे टुरिजम कंपनी, स्पेस टुरिजम कंपनीज आशिल्ली आनी आतां आसात, डेफिनेटली कॉस्ट इज कमिंग डावन, टेक्नॉलॉजी इज गोईंग अप. सो चड वेळ ना आमकां स्पेसान वचपाक. तुमी परत म्हणटले ओके, आतां तुजें हें पटलें, स्पेसान वचपाक रेडी जाले, आमचे कडेन मिन्सूय आसा, आतां फुडें कितें, कशें वतले आमी, कोण व्हरतलो आमकां स्पेसान? फ्रेंड्स, तुमकां कांय खबरूच ना. एक सिंपल काम करात, इंटरनेट ऑन करात, गुगलाचेर वचात आनी विकिपीडिया आसात, तुमकां खबर आसा. फक्त चॅक करात लिस्ट ऑफ प्रायवेट स्पेस फ्लायट, इतलेच मारात, लिस्ट ऑफ प्रायवेट स्पेस फ्लायट अशें मारात आनी विकिपीडियाचेर तुमकां कळटलें हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज आर देर इन दीस बिझनेस ऑलरेडी. रेजिस्टर्ड कंपनीज आसा जी स्पेसक्राफ्ट करतात, टेस्ट करतात, बुकींग करतात आनी प्लॅन करतात तुमच्या खातीर आनी आमच्या खातीर स्पेस हॉलिडेज. आतां लास्ट तुमी आनीक एक्सक्यूज म्हाका सांगतले स्पेसान ना वचपाक. स्पेस इज ओन्ली फॉर एस्ट्रोनॉट्स, इट इज ओन्ली फॉर सायंटिस्ट्स. टुरिस्ट्स वचूंक शकतात काय थंय, असो तुमचो प्रश्न आसतलो. त्या प्रश्नाक म्हजे कडेन जाप आसा. टुरिस्ट्स, माय फ्रेंड्स, हॅव ऑलरेडी गॉन टू स्पेस. खुबशे लोक ऑलरेडी वचून आयिल्ले आसात. तुमी नांव आयकलां आसतलें, 2001 हे वर्सात डेनिस टिटो हो अमेरिकन इंजिनियर, ही वॉज द फर्स्ट स्पेस टुरिस्ट टू गो टू स्पेस. आणि फॉर द फर्स्ट टायम इन हिस्ट्री आपल्या बोल्सांतल्यान ताणें पयशे दिले. इट वॉज नॉट अ गव्हर्मेंट वेंचर, ही फंडेड हिज ट्रीप आनी तो स्पेसान वचून आयलो. तो 8 दीस इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनान वचून आयलो, जे अंतरिक्षात आसा, आनी $20 मिलियन इतले स्पेंड करून 28 एप्रील टू 6 मे एक सुशेगाद समर वेकेशन स्पेसान करून आयलो. Floating into the history books, Dennis Tito glided on board the International Space Station. This is a holiday destination and a hotel like no other. And despite a touch of travel sickness on the journey up, he's clearly relishing the experience. Well, it was a great trip here, and I don't know about this adaptation that they talk about. I'm already adapted, so I love space. The 60-year-old multi-millionaire from California will spend 6 days on board the space station. While the rest of the crew is working, he'll be free simply to relax. NASA thoroughly disapproves and says he'll have to pay for anything he breaks. But Russian space officials, desperate for funds, say they already have several other candidates ready to pay handsomely to become cosmonauts. Space tourism looks here to stay. Certainly there are Japanese corporations that have looked at the idea of space hotels. Even the Russians at the moment are looking at the idea of maybe a sort of tourist module on the International Space Station. It'll start off expensive, as these things always do, and sort of eventually one day get much cheaper. All being well, Dennis Tito will return to Earth, bringing with him a set of holiday photos other tourists can only dream of. आतापर्यंत फक्त डेनिस टिटो न्ही, तो पयलो आशिल्लो. कितलेशे लोक स्पेसान वचून आयिल्ले आसात, जांकां एफोर्ड जाता ते. एक थ्रील आसा जी स्पेसान आमी वतले, आउट ऑफ द वर्ल्ड थ्रील आसा म्हणुया, दॅट इज एब्सोल्युटली अमेझींग. ते केले शिवाय, एक्सपिरियन्स घेतले शिवाय आमकां कळपाना.